Sogli ubirauya yadnika kyukadium kamigayan korea 828 page 14 828 Solves por chamana बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावी आमेन आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगाळ बामणीनो आज मुंगडार आणि आमी बायग्योन आंतोनीची भेट करूंक आयल्या आमी खुशाल जाता मुंगडाराच्या मुंगडाराक हांगा येवन आमची मागणी आमची देसांव आमचे आवडे घेवन आनी ताचे मजतीन देवा कडल्यान आमकां कृपा मागूं हेंच कारण जें आमकां हांगा हाडटा खुशाल जावया बायगो तातूंत आमची मागणी आयकता आनी आमकां सगलें जें आमी कितें मागता तें आमकां दिता विस्वासान ह्या मंगळाराच्या समरुमणींत वांटो घेवया आनी आमच्यो सगल्यो गरजो आमची मागणी आमचे आवडे सगलें ताचे मुखार ह्या वेळार घालुया आनी हें दिनवासनेचें बलिदान देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार आमचें पातो गळकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पाती सोड पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धाडून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत बगेवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सूर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं आमेन Go
प्रार्थुया. मिंगेल आनी फातिमा फेर्नांदीस देवाक आर्गां दिवन हें ते साव दितात. तांचे पासत केरीत भाशेन मागुया. बैगुंत आंतोनीची विनवणेन देवान तांचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालचो म्हूण आनी ताका बरी भलायकेन सांबाळचें म्हूण. सर्वेस्परा सासनांच्या देवा, तुवें लिशबोवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजेक आकाराक आसतल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजू फाटल्यान आमी वचूंक आमकां दार दी आनी सगल्या आमच्या गुरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, खरेंच जशी कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कोल जावनूय एक कूड घोडटात, तसो क्रिस्त खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सोवे पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्या. आमी आम्हा सोमेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिलो, कित्याक एक कूड म्हणल्यार फकत एकूच सांदो न्हय पूण जायते सांदे. तर तुमी सगळीं बरोबर क्रिस्ताची कूड आनी जण एकलो आप आपले पावटीन तिचो एक सांदो. पवित्र सभेन देवान थोड्यांक नेमल्यात. पयले स्वातेर शास्त्री, तशेंच आसात विजमितां, पिडेवंतांक बरी कोचचो गूण, पेल्याची सेवा, फुडारी जावचें आनी वेगवेगळ्यो भासो उलोवचें देणें. तर सगळे धर्मदूत वो प्रवादी वो शास्त्री सगळीं जाणां विजमितां कोत्तात. पिडेवंतांक बरी कोचचो गूण सगल्यांक आसा. सगल्यो 8व्यो भासो उलयतात. सगळीं ताची समजणी दितात. ओदीक व्हडत्या देण्याचेर तुमचे दोळे लायात आनी सगल्या परस श्रेश्ठ वाट ती हांव तुमकां आतां दाखयतां. देवाचें उतर हें. आमचो जाबार. आमी ताची पोरजां ताच्या हिंडांतल्यो शेलयो सगळीं म्हणुया. आमी ताची पोरजां ताच्या हिंडांतल्यो शेलयो. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सोड गितां गावून भितर सोरात, संतोशान येयात देवा मुखार. साबाब आमी ताची पोरजां ताच्या हिंडांतल्यो शेलयो. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान येत तर ताचे मुखार आम्हा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. साबाब आमी ताची पोरजां ताच्या हिंडांतल्यो शेलयो. तो गवली आमी ताच्यो शेलयो मोयपासान चोरून सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार ये तो आमचो देव, आमी ताचो लोक ताची पोरजां. जाबाब आमी ताची पोरजां ताच्या हिंडांतल्यो शेलयो. ताच्या दारवटे काडून येयात, ताच्या मंदिरान भितर सोरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात, सगळीं बरोबर गायात नोमान.
जबाब आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेल्यो. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासणांक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणके तो विस्वाशी. जबाब आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेल्यो. शिव वर्तमानाक आमची कालचां मनां तयार करूंक उबी रावया. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. नाईम म्हटलेल्या एका नगरांत जेजू वेतालो आनी ताचे बरोबर ताचे शीस आसले. ताचे शीस आनी खूब लोकूय आसलो. नगराच्या दारवंट्याशी लागीं पावतना एकल्या मेलोल्याक पुरूंक व्हरताले. तो आपले आवयचो एकलोच पूत आसलो आनी ती एक विधवा. तिचे बरोबर नगरांतलो खूब लोक आसलो. तिका पळयतूच तिचे चुरचुरे करून जेजून तिका म्हळें, रडू नाका. आनी फुडें येवन तिड्डेक हात लायलो. तिड्डी व्हरपी थांबले आनी ताणें म्हळें, तरणाट्या, हांव तुका सांगतां, उठ. आनी मेलोलो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो. आनी जेजून ताका ताचे आवयचे आदीन केलो. सगल्यांक भिरांत लागली आनी देवाची तुस करून ती म्हणटाली, एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपसलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. आनी ताची खबर आख्ख्या जुदेया सरभोंवतण गांवभर गाजली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बांबडिलो, ही घोडणी हे विधवेच्या पुताची जाका जेजू नवें जिवीत दिता आनी आवयचे आदीन कोत्ता, ती फकत लुकासाच्याच शुभ वर्तमानांत आमकां गावता. लुकास, हांवें जायते फावटी तुमकां सांगलां, जाका ओस्तोऱ्यांक मान दिवपाची संवय आसली, तो ओस्तोऱ्यां पासत जायतें कोत्तालो. हो वाको तो सोडिना. हेर शुभ वर्तमानकार तो वाको दिनात, पूण लूक एकलोच दिता. एके ओस्तोरेचे व्हडपण, तिचो मान स्वाभिमान तो तिका फावो कोत्ता. जरूय तो पुताक जिवंत कोत्ता, पूण आवयक पळोवन. ती विधवा जाल्ली, घोवूय मेलो आनी हो तरणाटोय भुरगोय मेलो.
एके वस्तुरेक तर पुरुष लिंगाच्या मनशाचो आदार ना, ती वस्तुरी जिवितांत शेणटा आनी तिका कोण लेखिना, कित्याक ती विधवा देखून. तिचे अस्कोतायो काबार, तिचे बोड काबार जाले, तिका आदार दितलो मनीस तिच्या जिविताचो खांबो गोरकार. पयलो तो संपलो आनी आपल्या पुताचेर जाय तो विस्वास दवरताली तोवूय संपलो. तिका आनी फुडार ना, तिका कांयच मनांत येना. ती काळूक कसो पडयता. आपण जियेता तो काळ आनी फुडलो काळ काळुकी काळ कसो जियेता देखून ती रडटा. पूण बारीकसाण्यो बायगंत लुकास दिता. तिचे बराबर नोगरांतलो खुबसो लोक आसलो. इतलो लोक मोरणाक येता जाल्यार आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा दे हॅव सिंपथीज नॉट ओन्ली फॉर द डेड बट फॉर द लिवींग. ती इतली दुखीन बोल्ल्यान पुताक लागून न्हय पूण आवयक लागून. आवयक ती पाठिंबो दितात. इतलो लोक आयलो म्हळ्यार सिंपथीज दाखयता. बायगंत लुकास बारीकसाणेन दिता. म्हणजे चुरचुरे बाबड्याचे, बोंगो बाबड्याचे घोवूय मेलो आनी पुतूय मेलो, तिचें कितें जातलें पर आमी या मोरणाक. जायतो लोक असो आपणाचीं कामां लेगून सोडून मोरणाक येता. मनशाक एक बुजवणेचें उतर दिवंक, मनशाक एक वेंग मारूंक, मनशा पासत मागूंक. मेल्ल्या पासत मागता खरें, ताका आतां मागण्याची गरज ना. मागण्याची गरज जिवी आसात तांकां. मेल्लो तो गेलो पूण जिवी आसात तांकां पाठिंबो गरजेचो. एक बुजार तापोट आत मारप गरजेचें, एक वेंग गरजेची, बरें उतर गरजेचें. ह्या पासत इतलो लोक. आनी लोक बारीकूय वस्तू सांगता. जेजू म्हणटा तिका रडूं नाका. रडटल्या मनशाक बंद करूंक जायना. रडटले मनीस आपलें दूख सुस्कारता. ताका म्हणटा आमी द इमोशन ऑफ ग्रीफ. 5 आमची भावनां आहात. डिफरंट टायप्स ऑफ इमोशन. हियर जेजू हें पळयता. द इमोशन ऑफ ग्रीफ म्हणजे म्हज्या जिवितांतलो कोणाक काडून गेलो आनी ही दूख व्हडली. इमोशन ऑफ ग्रीफ केन्ना आमकां भोगता जेन्ना आमी ल्हान आहां. आमची आवय आमकां शाळेक व्हरता. आमकां वचूंक नाका शाळेक. तें कोत्ता हांव भितर रावता. पोटांत बरें ना म्हणटा भुरगीं तशीं करतात. पोटांत बरें ना, तकली फोडटा, हें ना. कित्याक तिका ह्या भुरग्याक आवयचो कुसव्यांतले भायर सरला पूण आजून हो भुरगो आवयच्या कुसव्याकूच दवरलेलो आहा. सेक्युरिटी ना, सुरक्षा ना. इस्कोलाक गेलो म्हळ्यार आपली आवय सरशिलो म्हाका काडून वतात. हेका म्हणटा आमी इमोशन ऑफ ग्रीफ. मेलो जाल्यारूच न्हय. इमोशन ऑफ ग्रीफ सगल्यांकूच जांकां कुशीन काडल्यात ते सुवाते वेले. एक दू लग्न जाता तिका येता तें बापाय आनी आवय कडची म्हाका काडून वतात. इमोशन ऑफ ग्रीफ. जायतो तें बुद्ता तें. ओ कोण म्हजो बापूय मेलो, म्हजी आवय मेली, हांव बापायक सारको पांकून आसलो. इमोशन ऑफ ग्रीफ सोडिना तें आमकां. इमोशन ही भावना सोडिना. ओ आमकां पाद्रींक आनी माद्रींक इतलीं वर्सां काम केले उपरांत आमकां ट्रान्सफर येता. इमोशन ऑफ ग्रीफ पोजेसीस अस. आमकांय जाता तें. एके मनशाक एके सुवातेर दुसरे सुवातेर ट्रान्सफर येता कामाक. इमोशन ऑफ ग्रीफ. आनी आमी दाखयना पूण भितरल्यान आमकां कितें खाता. असले इमोशन ऑफ ग्रीफ तिका आसलें देखून रडटाली ती. इट्स लॉजिकल दॅट शी क्रायज बिकॉज तिका आनी कोण ना. पूण जेजू तिचे इमोशन ऑफ ग्रीफ आहा ताका आदार दिता. कितें म्हटलेलें आहा ताणें तिड्डेक हात लायलो. बारीकसाण दिता लुकास. तिड्डी व्हरपी तांबले ह्यो बारीकसाण्यो एकदम गरजेच्यो. म्हणजे जेजू हात लायना फुडें जेजूक मान आहा रोखडेच थांबले.
म्हणजे ओ कितेंय तरी कोत्तलो जाल्यार तिटी व्हरपी व्हरत रावतात थांबले ते जेजून हात लायला आनीक तो ताका आज्ञा घालता तरणाट्या तुका सांगता उठ हो तरणाटो उठून बसता पूण तूं आनीक बायगंत लुकासान आनी बायगंत लुकासाच्याच वर्तमानांत आमकां तीं उतरां मेळटा तिका पळयतूच तिचे चुरचुरे करून जेजून तिका म्हणलें चुरचुरे करून चुरचुरे करप म्हणल्यार पोटान तावन आंतकोड्यान तावन मोग दाखोवप ग्रेक उतर हांगा स्प्लांक्सनिझोमाय स्प्लांकना आनी हेब्रिव भाशेन रहामीम बितोल्यो आंतकोड्यो हालतात जेन्ना आमी कोणाची काकूत कोत्ता आंतकोड्यो हालोवंक जाय आमी काकूत तकलेन करिना मेंदवान करिना काकूत काळजान करिना जरी आमी म्हणटा काळजाक काकूत दिसली काळजाक आनी काकुतीक कांय ना काकूत पोटांत तावन येता आंतकोड्यो हालतात स्प्लंक्सनिझोमाय आंतकोड्यो जेजूच्यो हाल्ल्यो हें उतर बायगंत लुकासूच घालता वेचीक पुताचे ओपारींत हेंच उतर मेवता चुरचुरे दिसले बापायक आपल्या पुताचे लोकांक इतले लोकांक पळोवन पोटाचे बुकीन आहा चुरचुरे दिसले आंतकोड्यो हाल्ल्यो जेजूच्यो देवाची काकलूत पोटांत तावन येता देवाक पोट ना पूण ही म्हणणी आंथ्रोमॉर्फिजम म्हणटा ताका इंग्लीश भाशेन म्हणजे देवाक आमी मनीस कसो पळयता आनी मनशाचे गूण देवांत पळयता आंतकोड्यो हालोवप म्हणल्यार पोटांत तावन मोग तुयेन पोटांत तावन रागूय येता A seat of emotion, anger, another emotion. Grief is one emotion, anger is another emotion, fear is another emotion, affliction is another emotion. In sogli, threat is another emotion. In पांच emotion पोटांत तावन येता आनी तेन्ना जेजूक तिचे चुरचुरे दिसले देखून ह्या चुरचुरे तिचे चुरचुरे चेड्याचे न्हय तिका तो पोत्तून पुताक दिता आनी तुवें म्हटलेलें आहा आनी जेजून ताका ताचे आवयचे आदीन केलो उतरां गरजेची तिचे इमोशन ऑफ ग्रीफ आसले तें काडलें चल हो तुजो पूत पोत्तून मोत्तलो तो पूण हें जिवन जीव दिवप मनशाक जेजूचें जिवनपण वेगळें आनी जेजून पळय जांकां जिवीत दिलां मेलोल्यांक तें वेगळें पूण हें कित्याक दाखयता हें शिव वर्तमान ही ओस्तोरीची ताका दया दिसली चुरचुरे दिसले दया उतर आहा करुणाय आहा काकूत आहा पूण सगल्यान व्हडतें चुरचुरे चुरचुरे देखले म्हणटूच आमचें आलता पोटांतलें आनी आमी कितें तरी कोत्ता तेन्ना चुरचुरे म्हणटात तुजो आवय ताका अशें जालें गेलें तकल्यांतल्यान आयलें वो काळजांतल्यान आयलें पूण चुरचुरे म्हणटा तेन्ना आमी कितें तरी पावल मारता हें जेजून केलें आनी कित्याक हे विधवेक गरज आसतली कित्याक जुदेव काळार विधवा ती विधवा जाली हे सगळे तिचें घर आनी भाटां बेसां आपलीं करूंक सोदताले तिका मागीर वालोरूच ना कित्याक घोव मेलो तिचो वालोर कबार जालो पूत मेलो तिचो वालोर काबार जालो तिका मागीर कोणाचेंय घर न्हू तें सगळे आपले जे भशेन आतां आमच्या गोंयांत जाता दोळो दवरून आहात कोण ना तांचेर म्हणजे सिओली सारकें जाता कोण ना कोण भायर आहा ती मागीर बाट आपलें केलें हे दिसांनी पेपराचेर येत आहा म्हणजे उक्तेपणी कोत्तात उक्तेपणी मनशांक स्वताहून तांची भाटां बेसां आपल्यान देवाची नीत येतली कोर नीत येतली एक दीस कोणाक बगसोचें ना तें दुसऱ्याचें आपणाचें कोत्ता तें कोणाक बगसो आनी चवथ्या पांचव्या पिळगेक लागून तें पातोक स्वता येतलें देखून आमी म्हणटा तीं पेंसवांचीं घरां पेंसवांचीं भाटां त्या भाटांत घर काडल्यार ते घरांत रावल्यार कितेंय तरी जाता आवाज जाता कितेंय जाता ही ती असलीं ती लूट मारून चोरून रांड बायलांचीं घरां भाटांच न्हय घरांत रांड बायल आहा
तिचो धैर्य आनी उनी सोतायतात, सारकी किकोंत कोत्तात, तिच्या वाटेर खांटे घालतात, तिचे सगळे आहलो ते डॉक्युमेंट ना कोत्तात. आमकां आमी आनी क्रिस्तांव म्हणटा आनी पयल्या भांगार येवन बसता. आमकां कितेंय तरी हा मनशापणाचें कांयच ना, क्रिस्तांवपणाचें सोड, मनशा वाटेन कांयच ना. असली आमची गोश्ट जाल्या. रान बायलांक असलें स्वताप म्हळ्यार देवाची नीत कळक आसतली. जेजू अनाथांक रान बायलांक खेरीत मोग दाखयता. आनी जेन्ना कोणूय रान बायलेक स्वतायता, रान बायल गोडी कांयच म्हणना, सायबा तुजी खुशी म्हणटा ती, हेंच पुरो. तिची दुकां वयर पावलीं, तिची दुकां स्वर्गार पावलीं, रडटात तें आख्खी दुकां थंय पावली. आनी देव नीत केल्या बगत दिवचो ना. आनी नीत आदी देव मागीर कोत्तालो, देव नीत आतांच दाखयता. कितेंय तरी तुजे फामिलीन जाता, देवान नीत दाखोवंक सुरूच केला. कोणाक देव सोडिना. आनी आमी क्रिस्तांव म्हणटा ती अशे भाशेन स्वता येता. आमच्या घरांतूच आमी सगल्यांक बायलांक बरीं, पूण घरांत उनी आहा, तिचो घोव ना, तिका स्वतावप, नाका जाल्लें करप. हाका देवाची खोर न्हीद येतली, बोरीच न्हीद येतली. हाका लागून जेजू चुरचुरता. तांकां आमी आदार दिवंक जायो. ज्यो विधवा आहात आमच्या सिओलच्या फिरगोजेन, विधवांचो जमो आहा, जायतो आदलो तो, भोव आदलो. पाद आदोल्फ वेगस पाद्विगार आसतना हो जमो सुरू केल्लो. गोडी पयलो जायत ते वाटेनूय आहलो, साश्टीन शिशिनी आसलो, पूण ताच्या आदीं हो जमो. हें कित्याक? हाकाच लागून ह्यो विधवा आहात तांकां आदार दिवंक. आमच्यो सिस्टऱ्यो SRA सिस्टर्स आदार दितात. ही सिस्टर शली इन्चार्ज आहा ह्या विधवाची. ती तांकां जायते प्रोग्राम हाडयता आनी जायतो आदार तांकां दिता. हें कित्याक असल्या वस्तोऱ्यांक आदाराची गरज. तांकां एक पाठिंबो, तांकां एक बरें उतर. तांकां आमी सोडचें न्हय, रस्त्याचे देगेर उडोवचें न्हय, तांचें सगलें सांबाळचें. हाका लागून जेजू आज आमकां आपयता. असल्या मनशांचे चुरचुरेच न्हय, चुरचुरे करून आमी तरी कितें करूंक, तांची गिरेस्तकाय भाटां बेसां हावंक न्हय, पूण तांकां आदार. आमचे पयशे लेगून म्हणून तांकां आदार. हें क्रिस्तांवपण. हातून की वालोर आहा. तर मोगाळ बामणीनो, हो जेजू जो चुरचुरलो, जाच्या हात कोडेन थावन करुणाय दयामय आयली, तोच जेजू बापाचो पूत हांगा येतलो. तो आमकां आदार दितलो. आमी चुरचुरे करूंक, दुसऱ्यांक आदार दिवंक, दुसऱ्यांच्या आदाराक पावंक, ताका आमचें काळीज मन उक्तें करुया. तो आमचे भितर रीक घेतलो. भितर थावन ताचे कडेन मागुया, सायबा जेजू, असल्या मनशांक पिडापीड दिवंक न्हय, तांकां स्वतावंक न्हय, पूण तांकां आदार दिवंक, तांचो उकळ करूंक आमकां आदार दी. हेंच आज आमचें मागणें जावचें. सगळीं आमी उबी रावया आनी मोगाळ बामणीनो आमची तेसामां हे वेळार देवा मुखार उबारुया. जेजून विचून काडलेल्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी उतरां आनी जिविताचे देखीन बावाटाचें बी वाडोवंक वावुल्ल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. जायते सरकारी फुडारी तरेकवार प्रस्नांक लागून
निराशीपणान जियेतात तांचे प्रस्न सुटावे जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितांत साबार प्रस्न आसात तोरी दुसऱ्याच्या दुकांत आनी सेवेन आमी भितर सरून तांचे खातीर वावरूंक आमकां आयतें काळीज मोन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानांत भोगतीन वांटो घेतल्या आमा सोमेस्तांक तशेंच आयचे इंतेसांव पेटयतल्या मिंगेल आनी फातिमा फेर्नांडीस हांकां बाग्योंत आंतोनीचे विनवणेन सुबाम आशिर्वाद फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. सुर्गींच्या मोगाळ बापा तुजे मुखार मांडलेली आमची ते स्वीकार कर आनी आमकां सगल्यांक लांब रून काळीज दी दुसऱ्यांचे गोरजो जाणा जावं आनी तांचे चुरचुरे करून तांकां आदार दिवंक क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. दाना तयारेचे वेळार आमी गायन घेवया. C30 पेज 41. भयणीनो आनी बाबांनो हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी एके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. सोर पदवीदार आनी भोव व्हडत्या देवा बायगेवन आंतोनीच्या मानांक हो योद्न समर्पून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका आवलो मागता. शासनाची सडवण जोडूंक ताचे मजतीन आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काड जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सोर काड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसवून दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय नेमताय. तुजे सोडवणीचो फोळ आमा सोमेस्तांक लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या दुतां आनी भोगतां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbarazo sorvis mortu
खरोच तूं पवीत. तूं सगल्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देडी पवीत कोर म्हूण आमी मागता, जावन ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोरमदूतांक दिवून मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तीच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोरमृतांक दिवून मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुटपूर गोठुया. तुझे मरण आमी समोरता. सोम्या जेजू तुझे पुनर्जीवन परगटा. सोम्या जेजू तुझ्या येण्या आमी ओद्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो हुंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचना. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखी पृथ्वीचेर दिसतालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारलोल्या तशेंच याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. आमा समेस्तांच्या आंगासर आयच्या दिसा हे वेदी भोंवतणी जमा जालोल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिचो निर्मोळ पोती बायगोन जुजे, बायगोन दोरमृता, बायगोन आंतोन आमच्या आस्कऱ्या, बायगोन जुजेवाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सोर काणी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सास्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनर्जीवनपणाचो बरो सोदरून मेल्याल ते आमच्या भाव भयणींची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतींत अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्जींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सुरवायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवशान अत्रेकता, तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतलीं सुटोय आनी सोर आखांतांतलीं वाटाय.
कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या आसा स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर इश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक आमेन. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दिया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण केलोली आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमिन्यांव फकत जाणी पवित्र सभेन स्नान घेतला आनी पवित्र सभे कडेन एकचारान जेतात तांकांच दुसऱ्या धर्मांची दुसरी सॅक्ट कोण आहा जाल्यार हांगा मातशें फुडें येवन कुमिन्यांव घेवचो न्हय. द होली कम्युनियन इज रिजर्व टू दोज who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church through the reception of other sacraments. If there is any person who does not belong to our faith or belonging to any other sect or to no religion, please do not enter the queue with your open hands to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या काळजांची येवंक वेताना आमी गायन घेवया D8 पेज 51.
सदां तूं आमचो शास्त्राचा जिणी जावं तुजो बरो निर्णी आमी भोगूंक तुका रूप रूपागी स्वर्गारो उबी रावया, प्रार्थुया. सौर पदवेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्यो. बायग्यो तांतुनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदांच भोगतीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भाव भयणीच्या गोरसांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. कोणाक तर कुमसार करूंक जाय. फादर जॉन आहा आनी सदांच मिसाचे आदी आनी मिसाचे उपरांत तो सदांच आसतलो, सकाळचोय आनी सांजेचो. सकाळचो तो सुमार 7:45 येता, हांगाच आसता तो, आनी मागीर सांजेचोय 3:45 बसता. ते मागीर सारके मीस जाल्या उपरांत लागून कुमसार करतात. तुमकां तरी दिसता जाल्यार तुमी कोच्चें, कित्याक हांवें ही सवलत दिल्या, कित्याक हांगा जायतो लोक येता. एक श्रायन कशें, श्रायन म्हळ्यार सांतवार कशी, सांतवारीत कुमसारां आसतात. ह्या मनान ताका आमी दवरला आनी तो तुमकां आदार दितो. गेल्ल्या मंगळारा दीस कलेक्शन जालां 33,990 रुपया. तुमकां सगल्यांक तुमच्या उदारपणा पासत आमी दिन वाचता. आनी बायगून आंतुनीचे मजतीन देवान तुमच्या उदारपणाचेर आपली भरपूर आशिर्वचनां वतो म्हूण मागता, तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण घाल ते पडी मागता. नमान तुका भाग्यवंत आंतोन, निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणबायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या धर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणबायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजी उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणतें बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडीओत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भाग्यवंत तातूंत दुखेस्तांच्या बुजवणारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळनीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे वेगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग.
ओर चोऱ्यांच्या बागयो तातून तुका उलो मागतल्यांक तूं ना म्हणूनय, पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेन एक खालतिकायेची क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनंतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी, आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवळाच्या मोर्गार चलोवन तांचे खातीर तूं तांबो नासतना विनंती कोर. आमेन. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया. U25 पेज 243. Lucia,